कोणाक फ्लॅटान जावं कोणाक घरान कितें बारीक बिजनेस करूंक जाय तांकां आमी हेल्प करपा दृश्टीन ते आमी रिजर्वेशन तांकां दिवचें म्हणून. फक्त तेंचो जो हावस टॅक्स आसा तो टॅक्स कमर्शियल हितून येतलो. तेंची एरिया प्रमाणे तांकां कितें जो आसा तो आमी कमर्शियल हितून घालतले. बिल्डींग जर आसा तेणें सोसायटीचें परमिशन हाडूंक जाय. सोसायटी ना जाल्यार कोण ते फ्लॅट ओनर्साचें कितें आसा तेंचे ती NOC तेंची हाडची पडटली. ह्या बेसिसीर आमी तांकां परमिशन दितले. ट्रेड तेंची आमी अशें तांकां शॉर्मा जावं तांकां तंदुरी जावं आनी कितें अशें विकपाक तांकां ट्रेडूच ना. जवळ जवळ 12 गाडे फ्रुट्साचे आसले ते गाडे 2-3 फ्रुट्स चलता, बाकीचे सगळे गाडे ट्रेडचेर करून चलता. आमकां खबर सुद्दां नासतना ते ट्रेड हे करून आनी कंप्लेनी आसल्यो. डॉनबॉस्को कडेन कंप्लेन आसली. डॉनबॉस्को कडेन ते गाडे घालपाक ते कशेंच तयार ना. थंयचे डॉनबॉस्को स्कूल जावं थंयचे लोकल आमचे कॉर्पोरेटरूय म्हणटा की थंय गाडे नाका तुमी दुसरे कडेन व्हरा म्हणून आज आमी तेंचे लायसन्स सगळ्यांची 80 गाड्यांचे आमी लायसन्स सस्पेंड केला. 12 ते आयस्क्रीम विकता ते सायकली घेवन. So it is high time that this thing should stop. There are a lot of complaints which are coming from the hotels also. They're saying that we are paying GST, we are paying everything, and these people, see, it was okay, charts was fine, or soft drink. That was the only thing. Now I don't know, some omelette pav, some what is that, chicken biryanis, all everything whatever you get in the restaurant, you don't have to go to the restaurant. It is there, and with what is the tax they pay? Hardly anything.